गोंयांत सुमार 160 किलोमिटरांची कोस्टल लायन आसा. हे येदे व्हडले दर्यादेगेर जायते गांव शारां महत्वाच्यो वास्तू वसल्यात. गोंयांत दर्यादेग सुरक्षा वेवस्था सामकी गरजेची. मात गोंयची दर्यादेग सुरक्षा वेवस्था सामकी आसा काय हो प्रस्न. हाचे एक उदाहरण म्हळ्यार बेतूल दर्यो ते साळ न्हंय मेरेनचो दर्यादेग वाठार. बेतूल दर्यो ते साळ न्हंय मेरेनचो दर्यादेग वाठार असुरक्षीत आसा. हांगा एकूय कोस्टल पुलीस दिश्टी पडना म्हूण थळाव्यांची कागाळ. दर्यादेग पुलिसांकडेन साधन सुविधांची लेगीत कमतरता आसा. दर्यादेग वाठारांत चलपी हिंटरलँड पर्यटन तशेंच रेस्टॉरंटांक मातूय सुरक्षा नाशिल्ल्यांची भिरांत चिंचिणी दिवसाचो पंच वांगडी फ्रँक वेगसान उक्तायली. फ्रँक वेगस 5 मेंबर ऑफ विलेज पंचायत चिंचिणी देवसवा आनी हांव हिंगाचो लोकल पंच आनी हिची ब्रीज आहा जी चिंचिणी आसोलना ब्रीज. सो ही एरिया म्हाका लागता तूं मागीर चोयला आसतलें हिंगा आख्खी रिवर साला आहा आनी ट्रिब्युटरी सारकी फ्रॉम द रिवर माउथ ऑफ बेतूल टू हिचो भितर येता. पूण म्हाका दिसना हिंगा कितें आमगेले कोस्टल पुलीस मॉनिटर कोताय कितें कित्याक आज इंटरलँड टुरिजम म्हणटाय आमी. आज आमगेले गेले आसोलना जे तारीवाडो थिंगा इंटरनॅशनल जावं नॅशनल टुरिस्ट भरपूर सेलिब्रिटी बी रेस्टॉरंटान सोदां आहाय सी फूड खावपाक. पूण आज हेजेर गव्हर्मेंटान एक लक्ष घालपाक जाय. आज आमगेली कोस्टल पुलीस म्हणटाय ती गरजेची. कोस्टल पुलिसांकडेन गस्ती बोटी नात. पुलिसांचेर नुस्तेकारांचे पोनळ आनी होडी वापरपाची वेळ. सरकार कोट्यांनी रुपया म्हणून जर व्हड व्हड इव्हेंट करता जाल्यार कोस्टल पुलिसांक गस्ती बोटी दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना काय म्हूण फ्रँक वेगसाचो प्रस्न. सो हांव गव्हर्मेंटाक मागता जितले तुमी इव्हेंट कोताय आज G20 कितले लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडाय हे आमगे स्टेडियम म्हळें हे आमगे लोकांक सेफ्टी पासत म्हळें. सो हे गव्हर्मेंटान लक्ष दिवन हेची म्हायती घेवची आनी जा तितू पळय आमगे कोस्टल पुलीस आहा तेणी सगळे इक्विपमेंट हाडून दिचे. सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च करून साळ न्हंयतलो गाळ उस्पला. बेतूल दर्यो ते साळ न्हंय मेरेनचे दर्यादेग वाठारांत जायते उपक्रम आतां चलतात. मात ह्या सगळ्याचेर नदर दवरपाक दर्यादेग पुलिसांकडेन कांयच साधन सुविधा नात म्हूण चिंचणीचो सरपंच वालेंतिनो बरेटोन खंत उक्तायली. बेतूल आनी पयर फाटीं गव्हर्मेंटान कितले क्रोज ऑफ रुपीज स्पेंड करून ती ड्रेज केल्या. ड्रेज केले म्हणटरीत कोस्टल पुलीस म्हण एक आमगे फोर्स आहा जे आख्खे सेक्शन चोयता आमगेले कोस्टा हे सायडीन आहा ते. पूण तेंगे दे आर देर टू मेंटेन एंड विजिलन्स ऑन एनी इलिगल एक्टिविटीज हॅपनिंग ऑन द रिवर. सो तेंगे पळयलें जाल्यार ते कडेन पयलीं सद्या एक्विपमेंट ना. ते कडेन एक बरी स्पीड बोट ना आनी हे पुलिसीन कितकोन हे एनफोर्समेंट करपाचो. सो हांव मागता हिंगा जायत एक्टिविटी चलता. बोटींग चलता मागीर आमगेले फिशरमॅन आसताय आनी कोण कायाकिंग घेवन येता तें कोण चोवपाचें. सो हांव मागता सरकारा कडेन तांकां फावो तितलो तेमी एक्विपमेंट दिच म्हूण फॉर द कोस्टल पुलीस सो दॅट आवर रिवर्स आर केप्ट सेफ. आमचे गोंय हें भारताचें एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन राज्य. हांगा जायते विदेशी पर्यटक येतात. अशें हें गोंयांत दर्यादेग सुरक्षेंतली घाळपणां परवडपा सारकी न्ही. हे अशे गाळ वेवस्थेचो जर कोणें गैरफायदो घेवन वायट गजाल घडोवन हाडली जाल्यार ताचो फटको गोंयचे पर्यटनाक आनी ताचेर निंबून आसपी गोंयकारांक जातलो इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मळकणेकार.